गायज वेलकम बॅक टू माय चॅनल. सगळी कशी आपसो सगळी बरी आहे. मॉर्निंगचो रुटिनाचो व्हिडिओ चोयला आसा न्हू तुमी. आतां हो इवनिंगचो आयज तुमकां स्टू वाडला. स्टू न्हू 2 जाणांनी मागलोली रेसिपी म्हाका. पयलो आहा ते सुकुरिना फेर्नांडीस आनी सेकेंड वन आहा ते जोझफीन म्हणून. आनी जोझफीन एंड सुकिरिना तुमकां रगांकी वाडला. तुमकां न्हू सगल्या यूट्यूब फॅमिली आमगे आहा तेतल्यांक स्टू वाडला रेसिपी. आनी ती स्टू रेसिपी हांवें केल्या. ओके, सो हूंय वयर सकयल कितें जालें जाल्यार म्हाका कमेंटान सांगाय. कितें वयर सकयल अशें कितें रॉंग बी आहा जाल्यार म्हाका कमेंटान सांगाय. ओके, आतां स्टार्ट करता. गायज हांव फर्स्ट गाई मांस घालता आनी सायज तुमी तुमचे अकॉर्डिंग करून जाता. म्हणजे बारीक मोठे पीस तुमचे अकॉर्डिंग तुम्ही करा. काय जाय आतां गाई मांस कातरिला हांवें गाई मांस. सो इल्लें मीठ घालता आनी थोडो आलं लसणा पेस्ट. हो आलं लसणा पेस्ट आमी घार केलोलो. तेगे रेसिपी हितून आहा म्हाज्या चॅनलाचेर आहा. सो थिंग वचून तुमी चोवपा जाता. ताका बरें आलं लसूण पेस्ट आनी मीठ लावन दवरता सायडीक. आतां दुकरा मांस कातरता. पयलीं गाय मांस कातरला. सो आतां हें सायडीक दवरता. हें दुकरा मांस घेतला आनी हें कातरता. गाय दुकरा मांस गाय मांस पयलीं कातरलें आनी दुकरा मांस कातरता. ओके, तुमकां ते पिसीस तुमचे अकॉर्डिंग कराय. सद्या हांव असलें करता धाकटे आमकां. सो हें तें दुकरा मांस कातरला. पयलें गाय मांस कातरला न्हू. तो दुकरा मांसा आलं लसणा पेस्ट आनी इल्लें मीठ लायता आनी दवरता. मीठ स्टू गायज हें काल 65 हाडलो तो दाखयलो न्हू तुमकां. बरें आहा, पील बरें जाता. आनी सगलो वेस्ट हितून उरता. सो गायज आतां कॅरेट कातता. मातशें इग्नोर करा आमगे कोंबया आवाजा. फुडें वॉयस फ्लो बंद करा. आतां सामान कित जाय तें दाखयता तुमकां. मॅक्रोनी, आलं लसणा पेस्ट, कॅरेट, तिकी, कांदो, पेपर, तिकी, बटाटे, ग्रीन पीस, कालाफ्लावर दाखयलो. दुकरा मांसा आलं लसणा पेस्ट आनी मीठ लावन दवरला. गाई मांसा बी आलं लसूण लावन मीठ लावन दवरला. बटर पयलीं हें आतां उकडो दवरता. घायला उदकान इल्लें मीठ आनी इल्लो बटर घालून उकडूंक घालता. इल्लो बटर उडयता. हें आतां मॅक्रोनी उकडपाक बॉयल येयल्या उपरांत मॅक्रोनी घालता. उदीक मीठ आनी बटर घायला. आतां उकडवल्या उपरांत बॉयल येयल्या उपरांत मॅक्रोनी घालतले. उदका बॉयल येयला न्हू सो तितून मॅक्रोनी घालता. हांडी गरम जाली तितून बटर घालता आनी 1 स्पून तेल घालता. 1 स्पून तेल घालना आनी
अर्धे टीस्पून बटर घायला, तितून पेपर, थोडीशी काला फ्राय, भाजून घेता, तितून मांस घालता. मांसाची किती उदी सुटेल ते आता मातशें धांपून दवरता, अशें धांपून दवरता शिजोवपा आनी मागीर उरलो सगळें घालता. मांसा उदी भरपूर सुटला, आतां तितून दुकरा मांस घालता, तें शिजोवंक जाय. सो आता तितून कॅरट, बटाटे, ग्रीन पीस, कांदो, थोडी फोण्णी मारून घालता. हांवें फोण्ण मारून घालूं ना, हांवें आतां घायला, ते सगळें मिक्स करता. मॅगी घायल्या हातून, तुमगे टेस्टा प्रमाणे हातून घाला. हांव एक मोबायल हातीन आहा म्हाज्या, आनी हातीनूच करता. स्टेन केला, मॅक्रोनी स्टेन केला. मॅक्रोनीचें उदी न्हू थोडेंशें घालिता, बटाटे बी, ग्रीन पीस बी शिजपा. कितें तें फ्रोझन न्हू हें तें ग्रीन पीस बी आमगे फ्रेश ग्रीन पीस काडले हांवें. सो फ्रोझन जाल्यार रोखडें शिजोत न्हू, तेका लागून नॉर्मल घायल्या. मॅक्रोनीचें इल्लें उदी घायलां थोडेंशें शिजोवन. ओके, आनी आतां धांपून दवरता स्लायड टाकून. ओके, आतां सगळें मिक्स केला आनी आतां मातशें धांपून दवरता. मॅक्रोनी स्टीम करून दिला ती मागीर घालतलें. धांपून दवरता शिजपा. हांवें मातशी ताली धांपून दवरलेली शिजोवंक जाय म्हणून, चोवपा जाता. मातशें उदी मांसाचें बी आनी सुटलें, तें अशें मातशें ड्राय जावसर शिजयता आनी मागीर मॅक्रोनी एड करतलें. मांसूय मातशें शिजोना, तें मातशें शिजोवंक जाय. स्टू ऑलमोस्ट जालो, आतां तितून मॅक्रोनी एड करता. फर्स्ट टायम केलें न्हू, मागीर तेगे रिव्यू घेता. पयलीं मिक्स करता आनी मागीर पळयता, एक खातीर मोबायल आनी जायना. मागीर स्टू रेडी आहा, चोवपा जाता. मागीर टेस्ट. सो गायज आमगे स्टू रेडी आहा वचर. आनी स्लायस ब्रेड हांवें धाकटे उजार केले म्हणून सो आख्खे दवरले, नाजाल्यार हाफ कात उरताय न्हू, सो आख्खे दवरले, धाकटे उजार केले म्हणून. मागीर स्टू गायज, तुम्ही माझी स्टूवाची रेसिपी चोयली आसत जर तुमकां कशी लागली बरी दिसली जाल्यार लायक करा, शेअर करा आनी अजून कोणी सबस्क्रायब करूना सबस्क्रायब करा आनी तुमगे फ्रेंड्स फॅमिली कडेन शेअर करा आनी तांकांय सांगा आनी शेअर करा म्हणून, सो दॅट म्हाका आनी ग्रो जावपा हेल्प जातलें. ओके, आनी कोली तुमकां रेसिपी जाय आनी कसली कितें जाय जाल्यार म्हाका कमेंटार सांगल्यार पुरो हांव तुमकां हाडटलें. आतां सिरीज जेवणाची इवनिंग गेल्या न्हू, सो तुमगे रेसिपी बेगिना येतल्यो. ओके, मागीर मेळचें हाल्याच्या व्लॉगान, डेली व्लॉगान. टील देन बाय गायज.